खुशीताची करून दियाना कार्मेल डोंगरार सोबचे सायबीणी घे आमचो मान तुका मागणी आमची घेवन वर्गे सर्गा सोंदी आशिर्वादा बलिदान हांव विनंती करता जो कोण पट्टी आसात न्ही तांणी मुखार येवन बसचें लोकांक फाटीं आयिल्ल्यांक तांणी तुमी जागो दिवचो त्या देखून फाटीं आसल्यांनी मुखार येवन बसचें हांव उलो करतां बाप ज्योतावरान मुखार येवचें आनी मनाची वाद दिवं मोगाच्या भाव भयणींनो तुमकां समेस्तांक कार्मेलाश्रमाक स्वागत आनी आयच्या फेस्ताक तुमी आयल्यात आनी ह्या वेळा आमकां हे फेस्त आचरण करूंक आदार दिल्ल्यांचो उपकार बावडता आनी हांव उलो करतना मानाची वात घेवंक तुमच्या लागीं विनंती करता 4000 आनी 3000 लेखार दान दिल्ली ऑजी करवालो कुंदापूर रॉबर्ट शांती क्रास्ता कोटेश्वर मार्क डिसोसा आनी कुटुंब कुंदापूर जेनी टीचर पियूस नगर बर्नाडी कोस्टा कुंदापूर आयवन करवालो कुंदापूर रोनी करवालो कुंदापूर रोनाल्ड डिकोना वलेरियन डिसिल्वा आनी कुटुंब कोटेश्वर वॉल्टर डिसोजा नित्यादार कॅटरर्स एडवर्ड आयरिन कॅस्तेलिनो रुपये 2000 लेखान मुद्दम दिल्ली आसात डॉमिनिक आनी लविना कोटेश्वर डोरा पियूस नगर मायकल ॲलन मॅनेजर्स हेरी कुद्रू विन्सेंट विक्टोरिया डिसोजा कुंदापूर नांव नाका म्हणून 2000 दिल्ली आसात सिल्वेस्टर डिसोजा आनी कुटुंब फिलोमेना आनी कुटुंब सांसिया आनी सॅमसन डिकोस्टा किनेगोळी नांव नाका म्हणून 2000 रुपये दिल्ली आसात स्टीफन प्रीति डिसिल्वा कोटेश्वर डोरा पियूस नगर डॉमिनिक लविना डिसिल्वा कोटेश्वर एरन जेनिफर स्टीफन लुईस आनी कुटुंब रुपये 1000 लेखार मुर्दम दिल्ली आसात रिशा मॅरेजेस कळावरा रिचर्ड मारिया मास्करेनस कोटेश्वर पियूस प्रीति डिसोजा कळावर ग्रेसी डिसोजा कोटेश्वर ज्योति मेरी आनी कुटुंब गीता रस्किना कोटेश्वर वॉल्टर डिसोजा स्टॅनी ऑलिवेरा हर्षा कोटेश्वर प्रितेश प्रिंसन डिसोजा कुंदापूर डायना डी अल्मेडा कुंदापूर रूपा फर्नांडिस कोटेश्वर ऑफिलिया डिसिल्वा कोटेश्वर मोनिका फर्नांडिस होन्नावर दिया दीप डिसिल्वा थल्लूर विल्फ्रेड विनीता अल्मेडा थियोडोर डिमेलो आनी कुटुंब एडोल्फ मेरी डिकोस्टा आनी कुटुंब रिया प्रिन्सिया डिसोजा पैट्रिक शर्मिला डिमेलो कोटेश्वर जॉन मस्करनस पियूस नगर
रुपये 500 लेखान मुर्दम दिल्ली आसात लॉरेन्स लीना डी सिल्वा तल्लूर विल्मा स्टॅनी अंद्रादे तल्लूर रॉनी मेंडोन्सा कोटेश्वर सेबेस्टियन प्रमिला रॉड्रिगस कोटेश्वर प्रकाश मोनिका आणि कुटुंब कोणी जॉन वायलेट ब्रॅडली कोणी रोशन अक्षता मनेजस पांबूर रिचर्ड डिसोजा आणि कुटुंब नेल्सन शालेट बरेटो कुंदापूर संतोष रोशन बरेटो कोणी प्रवीण बरेटो कोणी आशा बरेटो कोणी फौस्तीन बरेटो वायलेट बरेटो मस्कत फेमिन रॉड्रिगस कोणी उल्हास फ्लेवी डिसोजा सातवाडी हेलेन रॉड्रिगस कोणी मार्क डिसोजा आणि कुटुंब फ्रेडी डिसिल्वा आणि कुटुंब जॉर्ज वायलेट डिसिल्वा तलूर जेकब रोमी डिसोजा कुंदापूर डेनी जानेट डिसोजा आणि कुटुंब डॅझलिन डिसोजा पियुष नगर सेलेन फर्नांडिस पियुष नगर अगस्टिन लिली डिसोजा पियुष नगर विक्टोरिया सिरावा कोटेश्वर एंटनी शालेट मेंडोन्सा त्रासी एंसिटा एश्लिटा मेंडोन्सा त्रासी पेट्रिसिया रिक्सन डिसोजा ऑल्विन रोशनी मॉरस गंगोली रोनी हिल्डा डिसोजा अंगळी जोसेफ पेट्रिशिया डिसोजा अंगळी लीशा डिसोजा रोशन डिसोजा आणि कुटुंब कटकेरे हिलरी कोता आणि कुटुंब अंगळी अनिता डिसोजा कुंदापूर मौंतू रॉड्रिगस पियुष नगर विल्फ्रेड डिसोजा पियुष नगर लेनी करवालो कोणी जेशल अल्मेडा कोणी कोणाची नावां सोंड केल्यान जाल्यार दयेकन येवन मानाची वात स्वीकार करची आणि एक नाव आसा जॉन विजय बरेटो आणि कुटुंब कोटेश्वर स्क्रीनाचेर सगळी मागणी आमकां पळोवंक मेळटात कार्मेलगुड्या तावन मंगळूर तावन आमचे भाव हांगासर आसात हे मागणे चलोवन व्हरतात तांचे सांगाता आमची काळजां सुम्या देव बारया आनी एक जोगती तयाराई ह्या फेस्ताक करया
देवा आमच्या आदराखी सोम्या आमकां क्षमा करून महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशी आनी तशी सदा आनी सदा सर्वदा Santos
जगातावी जावच्या संसाराचे स्थापने दिसतातय ताने आमकां वेंचल्या आमची वय जाता आसलेल्या मोडापासून ताने आमकां जेजू ख्रिस्तांतय आपल्या जिवगीचाची पयलेच नेमल्या ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणे आमकां आकाशी केल्या उरले देवाचे महिमे स्तुतीच आमचे गुण तांचे योजन ख्रिस्ताच्या मरणावरवी आमच्या पापांची आमकां मोक्षाने मेळ्ळा आमकां चड भोग लाभल्या ह्या इतल्या उदंडाप्रमाण आमचे वयर वोटल्या देही करपाक इतली व्हडली म्हूण हांव सांगू आपले सगळे समाये आनी मोगाये ख्रिस्तांतय जारी करून सुरवेटान केल्ले ते योजने सोदून ताणे आमकां आतां कडेन केला निर्मिलो काळेक सगळी सृष्टी स्वर्गावयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर्व वस्तू ख्रिस्तांतय एकवटाच्यो निस्ताची येवजण महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक सृष्टी आदी तशी जाता आनी सदा सर्वदा आमेन जेजूचे माथे मरे सांगाता निरंतर महिम्यात आसली पूण नेमलेलो काळ भरती जातास देवान आपल्या पुताक धाडलो एक स्त्रिये तावन तो जल्मलो आनी नियम शास्त्रकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियम शास्त्रकाल तो जल्मलो आमी भुरगीं म्हणून दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता
नाव सुम्यातली उल्हासा ओसोत्मो देवालय संतोष पावता महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्रात्मा. संतोष नाव सुम्यातली उल्हासा ओसोत्मो देवालय संतोष पावता ओंकार मुली आमची आवय जाऊन दिल्या, आमचे तिने दाखयल्या ती बिनमन आसनी उल्हास करता. तिचे नाव आपलेली आम्ही सर्व कार्मेलीन भाऊ बहिणी आज तिची परब संभ्रमता आणि उल्हासान तिच्या मनात गीतां गायता. आपले काकुती सोतो उगदास कानसलो मोसो उत्मो संतोस्था देवा मोचा थारू काते उल्लासा मोसो उत्मो संतोस्था देवा मोचा थारू काते उल्लासा ओंकार मुली आमची आवय जाऊन दिल्या, आमचे तिने दाखयल्या ती बिनमन आमी उल्हास करता. तिचे नाव आपलेले आम्ही सर कार्मेलीन भाऊ बहिणी आज तिची परब संभ्रमता आणि उल्हासान तिच्या मनात गीतं गायता. आमची पात्रून आणि शरतीन जावन आसचे देवाची आवय मरयेक मान करतना आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त लागीं धैर्यान मागया. कार्मेल माये मुखांत आमची मागणी आयक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचे म्हूण तुवें सांगलाय. देवाच्या सर कालत्या आनी दुर्बल्या सेवका पैकी श्रेश्ठ जावन आसचे मरयेचे आत्मीक दुर्बळकाये सो पाटलाव करन तुका आमी आमचे सगळेच दिर्वे करून घेवचे बरी जावं. कार्मेल माये मुखांत आमची मागणी आयक. नितळ मोनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो म्हूण तुवें सांगलाय. तुजे कथावेन माये संगी सर आमी आत्म्याची नितळाय जोडूं अशें ससनाक तुज्या बापाचे मुखामळ पळय.
कार्मेल मुखांतर आमची मागणी ऐक. पोळ्यान आसतना सतमंता ती बागी म्हूण तुवें सांगलाय. सतमंतली देखून बागी जावन आसचे मोरये संगी बावरताच्या रातीचे पयन करचे आमी तुका सगळे सक्तीन चिटकून रावूं आनी तुका आमचेर आसच्या मोगाचेर केदींच दुबाव करिना जावं. कार्मेल मुखांतर आमची मागणी ऐक. सदांच मागा आनी केदींच भरोसो सांडी नाकात म्हणून तुवें सांगलाय. आमकां मागूंक शिकय अशें एका मनान मोरये संगी मागूंक पावतले हांव. तुजे उतार आमच्या काळजांनी जागोवन दवरतले हांव आनी आमच्या बोंडाक ती परगट करतले हांव. कार्मेल मुखांतर आमची मागणी ऐक. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता. जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें एकामेकाचो तुमी मोग करा म्हूण तुवें सांगलाय. साल्वस्वाच्या वावरांत मोरये संगी आमी मेळूं आमच्या बोंडा पासत जीव दिवचे तितले धैर्यादीक जावंक आनी एक काळजाची आनी एक मनाची जावं. कार्मेल मुखांतर आमची मागणी ऐक. पळय तुजी आवय म्हूण कुडसारतावन तुवें जुवांक आनी ताचे थंय आम्हा समेस्तांक सांगलाय. कुरपेची आवय जावन आसचे मोरयेचे भक्तींत आमी वाडूं आनी जुवां बरी तिका आमची कण घेवं आनी तिच्या संगतपणान जियों. कार्मेल मुखांतर आमची मागणी ऐक. बापा जाका तुवें म्हाका दिल्ल्याय ते सदांच तुजे सवें आसूं म्हूण तुवें म्हणलें. देवान आपल्या काकुळतीन आनी तुज्या आवयक समर्पिल्ली सुमेस्ता बापायचे महिमेंत ससनाक उल्हासूं. कार्मेल मुखांतर आमची मागणी ऐक. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज संकाय तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आमकां दी आनी आमी आमच्या श्रीराम तुझे आमची वाटका मोगोस आनी आमकां ताळें करप दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बापा कार्मेलाची आवय आनी राणी जावन आसचे बागेवन तूं आमकां मोरयेची मागणी आमकां राखूं आनी तुजो पवित्र दोंगर जावन आसच्या क्रिस्त आमच्या सोम्यातय फावो जो तुजे सवे आनी पवित्रत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. औखरी भितरी सौभागिनी कार्मेलितांची तुगे राणी माता तुझ्या चरणा लागुनी तुझे कुडीचे निर्मळ खये पासूनी कर आमच्या कुडी म्हणूनी निष्कळून तिगे सोमिनी तुझ्या आत्म्याच्या शांतीपणा पासूनी दी आमच्या आत्म्यात शांतीपण घे सोमिनी तुझे सुफळे चिनी पासूनी कर आमची चिनी म्हणूनी कृपेवंती घे सोमिनी तुझ्या मायमनाचे वडवे पासूनी दियादा तुसो करुनी सोलोच्या कमी सांभाळुनी तुझ्या समृद्ध मरणा पासूनी आमच्या मरणाचे काळी पावतू आमकां गे सोमिनी
तुझ्या कीर्तिवता असपसा पासोनी निवा तू आमकां चडते वेळारी पुर्गतरांतली गे सोमिनी तुका सरकार कुरवार केलेल्या पासोनी लाभशिकर आमकां सोमिनी अंतिमुक्त अखंडीचिनी मग्धा मग्ने सरस्परा सुम्या तुझे लागी वडे म्हूण बेस्तिगच मातेसो खर म्हूण एकवट क्रिस्तांवांचो विस्तार म्हूण खरो बावर सुमेसाथय खर म्हूण सवकसारया पाच्यातय वडे आनी सडे म्हूण इम्रवादान काळ सळबिनीची मोगाच्या बाबा भयणीनो, हांव कार्मरी देवाची माता आनी मनशाकुळाक जेजून दिल्ली माता म्हूण आमी तिका वळखतांव आनी तोचो मान दितांव. सगळे मनशाकूळ तिची पेळगी देखून मरियमचो हुस्कोदरच्या मनशाक फातिमा आनी लुर्दान तिच्यो दिसवण्यो रुजू करतात. ताच्या की आदी थावन म्हणजे सुमार 15व्या शेंकड्यांतावन कार्मेल सायबिणीचे देवासांव कार्मेल सायबिणीचे बेंतिणेचेर केंद्रीकृत जावन आयला. पुडी रंगाची बेंतीण म्हूण नांवाडली ही बेंतीण भक्तीपणान नेस्तेल्यांक बाचावी जोडोवंक विशेष मजत लाभतली म्हूण मरयेन बसयला म्हणली पातयेणीन चालू आसा. संप्रदाया प्रमाणे आंवकार सायबिणेन तिचे वयले आंग वस्त्र म्हणजे बेंतीण कार्मेलीत फ्राद भगेवंत सायमन स्टोकाक दिल्ली. कार्मेल वडदीचे पात्रोन जावन आसून मरयेन हे वडदीक संकश्टांतले राखलेले खातीर अर्गां दिवचोच ह्या फेस्ताचो इरादो. फाटल्या 3 दिसांनी त्रिदुवम आनी रेतीर करून ह्या फेस्ताक तयाराई केल्या आसता कार्मेल माय आमकां सगळ्यांक एक बरवशाचे नेकेत्र जावन आसून तिणें आपली नदर आख्ख्या मनशाकुळाचेर दवरल्या आनी आमी सगळ्यांनी जेजू थंय तारण जोडचें पळोवन ती आशेता म्हूण समजुया. तिची बेंतीण नेसची आमी तिचे बरी देवा उतार काळजान जगोवन बापाची खुशी वळखून जियेवन एक एकवटीत आनी माया मोगाची पवित्र सभा बांदचे तसले जैतेवंत भुरगीं जावच्याक तिची मजत आज आमी मागया. आतां आमी उबे रावून मिसाच्या बलिदानाक आयदे जावून प्रवेश गीत गावया. Karzani
betoita, Mark D'Souza ani kutum, George Carvalho ani kutum, George Botello ani kutum, Philomena Fernandes ani kutum, Valerian Loeb ani kutum, Augustine Lily D'Souza ani kutum, Subedar Major John Charles D'Souza ani kutum, Juliana Augustine Meneses ani kutum, Royston Mendonça ani kutum, Richard D'Souza ani kutum, Robert Shanti Krasta ani kutum, Pius Preeti D'Souza ani kutum, Riwana D'Souza ani kutum, St. Anthony Senior Citizen Home तांचे इंटेन्शन खातीर तशेंच आर्गामीस बेटयता ग्लॅडिस D'Souza आनी कुटुंब रिचर्ड मारिया मस्करानीस आनी कुटुंब उलास फर्नांडीस आनी कुटुंब जोसेफ डिमेलो आनी कुटुंब सॅबिया आनी करिश्मा तांच्या त्या समा खातीर आमी मागता तशेंच आर्गामीस रुफिना लोब आनी कुटुंब आनी शानीस आश्रिका आल्वान कुटुंब अर्शिता ट्रीजा D'Souza आनी कुटुंब रेशमा पॉल D'Souza आनी कुटुंब जेसिंता कोरिया आनी कुटुंब प्रवीक बरेटो आनी कुटुंब प्रिन्सन प्रितेश बरेटो आनी कुटुंब मार्शल D'Souza आनी कुटुंब वलेरियन लीना डिमेलो आनी कुटुंब स्टॅनी D'Souza आनी कुटुंब रेनिशा रिमा अल्मेडा आनी कुटुंब ऑस्कर पेरेरा आनी कुटुंब सोन सामिया D'Souza आनी कुटुंब अर्शिता चेतन फर्नांडीस आनी कुटुंब जोसेफीन फर्नांडीस आनी कुटुंब ह्या रेद्या पासत ह्या मिसा वेळार आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाळ याजक भावनो आणि बाबा भयणीनो कार्मेल माय हिची दबाजीक परब संभ्रमूंक एका कुटुंबा भाशेन हांगासर आमी सर्व ह्या वेदी बोवारी सांगाता जमल्या कार्मेल माये मुखांत्र देवान आमा सर्वांचेर याजकांचेर धार्मीक भावा भयणींचेर आनी आमच्या हर एकल्याचेर वतुरल्या सर आशिर्वादा खातीर ताका आमी आज अर्गां दिता आसतना आमच्या काळजा मनांतली सर्व तेसावां कार्मेल माये मुखांत्र देवा समोर आमी उबारया तशेंच कार्मेल मायेक आपली पात्रोन कर्ण आसच्या सर्व कार्मेलीत याजका खातीर तशेंच त्याच आध्यात्मिकतेन जियोवच्या सर्व धार्मीक भावा भयणी खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया सर्व याजकांनी तशेंच धार्मीक भावा भयणींनी मागणे आनी ध्याना मुखांत्र जेजूचो देवाचो अनुभव करून त्याचो अनुभव तांच्या ताब्यान आसच्या सर लोकांक आमा सर्वांक तांणी वांटेशे देव कार्मेल माये मुखांत्र तांकां आदार कृपा बेसांव दिव म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आनी आतां हें पवित्र मिसाचें बलिदान फावो ते रितीन भेटोवचे खातीर आमची सर पातकाणी आमचें उणेपण वळखून घेवया देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बोगसाने आमी मागया आमच्या पातकांची दूख धरून सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदगार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यार हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Amen.
प्रार्थुया. मोगळा बापा कार्मेल माता आनी राणी जावन असचे भाग्यवंत आमकां मरेची प्रार्थना आमकां राखून दित आनी तुजो पवित्र दोंगर जावन असच्या क्रिस्त आमच्या सुमयातय आमकां वोन पावोन दे. तो करो दे तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणा जियेत आनी राजवडी चलयता ससनाच्या ससना. एलियान कार्मेल दोंगरार मागलें आनी अंतराळान पावस धाडलो. रायांच्या पयल्या ग्रंथांतलें वाचप. एलिया कार्मेल दोंगरार चडलो आनी आपली तकली दोंपरा मदगात पावता पर्यंत धरणीक बागलो. उपरांत ताणें आपल्या साकराक म्हळें, वयर वच आनी दर्याच्या कुशीन पळय. वयर चडून ताणें पळयलें, कांयच दिसना म्हळें ताणें. 7 पावटी वचून पळय म्हळें एलियान. 7वे पावटी साकर म्हणलो, आतां जाल्यार एक मोड दर्यांतले वयर सरता तें दिसता. मनशाच्या ताळा हाता ते आसा. एलियान ताका म्हळें, वच आनी आहाबाक अशें सांग, तुजें रथ जरूर बांद आनी पावसान तुका आडोवच्या आदीं सकला देंवून वच. तितल्यार वादळाच्या मोडांनी मोळाव सगळें काळें जालें आनी शिरांदरीचो पावस वतूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाची ओड उपकार.
साम पावलान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके स्त्रिये जावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रा काल आसल्ल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले दमदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा काल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताच्या आत्म्याक आमच्या अंतस्करणांनी पाठयला आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो दिता. तर ह्या फुडार तूं गुलाम न्हय, भगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारिसदारी तूं जालाय. देवाचे उतार हे देवाची ओड उपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. जुवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. हेने जेजूची आवय, ताच्या आवयची बहीण, क्लेओफसाची पतीन आनी मागदलेची मरी ही सर्व ताच्या खुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळे, स्त्रिये, पळे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतार हे. वखडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, कार्मेलमायेच्या ह्या वर्साच्या फेस्ताक आमकां मरी बरवशेचे नेकेत्र म्हणलो विशय आमचे मुखार नियाळाक दवरला. आमी जुबले वर्सांत आसात. 2025 हे जुबलेवाचे वर्स आनी ह्या जुबल्याच्या वर्साक बरवस म्हणलो विशय विंचून काडला. देखून ताका जगते विशय आयच्या फेस्ताक आमी विंचून काडला. मोरये विशांत जायते उले सायबिणीच्या लदिण्यांत आमकां पळोवंक मेळटात. तांतले पैकी एक नवो उलो 2020 इस्वेंत पापा फ्रांसिसान ह्या लदिण्याक कुडसिल्लो आनी तो उलो जावन आसा,
बरवशाचे माये. आणि ह्या मुखांतर मोरी सगळ्या संवसाराक बरवशाची माय म्हणून पापा फ्रांसीस आमकां दाखयता. आयच्या दिसा हो विशय नियाळ करतना बरवशाचे नेकेत्र जावन आसच्या मरियेच्या मांताकाल आमची क्रिस्तांवजणी मानून हाडया म्हणून नियाळ करूंक हांव उलो दितां. बरवशाचे नेकेत्र जावन आसच्या मरियेच्या मांताकाल आमची क्रिस्ती जिणी आमी मानून हाडया. आनी हो विशय नियाळ करूंक आयची वाचपां तशेंच पवित्र पुस्तकांतले हेर उल्लेख आमकां अवकाश करून दितात. आयचे पयले वचप रायांच्या पयल्या ग्रंथांतले आमी आयकले. हांगासर कार्मेल दोंगरा विशयांत उल्लेख आसा. कार्मेल मायेचे फेस्त आचरण करतना खंडीत जावन हें भोव जोगतें वाचप. हांगासर एलिया प्रवाद्यान कार्मेल दोंगरार करच्या मागण्या विशयांत उल्लेख आसा. हे घडीत घडचे पयले थंयसर एलिया प्रवादी सर्वेस्पराच्या बळान बाआल देवाच्या सर्व प्रवाद्यांक संवार करता. आनी ताचे उपरांत त्या गांवांत 3.5 वर्सां पावसाची शेण नासतना थंयसर बरगाळ आसलो. आनी ह्या वेळार कार्मेल दोंगराक सोडून थंयसर एलिया प्रवादी मागणें करता. आनी ताणें मागणें करता आसतना थंयसर शिरांदारीचो पावस वता. 3.5 वर्सां उपरांत एलिया प्रवादीन कार्मेल दोंगरार सोडून थंयसर मागणें करता आसतना पावस वता. हे आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकले. खरेपणी कार्मेल दोंगर बरवशाचो दोंगर म्हणून सांगल्यार चूक जावची ना. एलिया प्रवादीन थंयसर मागणें केलें. देवान ताचे मागणें आयकलें आनी पावस धडलो. ह्या कार्मेल दोंगराक आनी सर्व कार्मेलीत याजकांक भोव लागशिल्लो संबंद आसा. कित्याक म्हळ्यार कार्मेलीत मेळाचे मूळ ह्या कार्मेल दोंगरार मोठवाशिनी मागणे आनी ध्यान मुखांतर थंयसर सांगत मेळोन मरियेच्या मार्गदर्शनाकाल तिच्या पात्रोनाकाल देवाक लागीं सरूंक प्रयत्न केले आनी थंयसर हो कार्मेल मेळ उपजल्लो. हाचे सांगताक न्ही जावन आमी प्रस्तावनांत आयकल्ल्या प्रमाणे 1250 आनी 21 हिस्स आमकार मरे सायमन स्टॉक म्हळ्यार भावाक दिश्टी पडटा आनी थंयसर बेंतीन एक गुर्तू जावन दिता. आनी जी कोण ही बेंतीन घालून मरण पावतात खंडीत जावन तांकां जेजूचे देवाच्या पुताचे साल्वासांव लाभतले म्हणून थंयसर उल्लेख खंडीत जावन आसा. देखून कार्मेल दोंगर बरवशाचे दोंगर जावचे बराबर कार्मेल माय खंडीत जावन आमकां बरवशाची एक देख दिता. हे आयच्या दिसा आयच्या पयल्या वाचपांत आमी समजूं येत. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पौलान गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत कशें मरियेक बरवशाची आवय जाली हे विशयांत मोठ्यान उल्लेख आसा. देवाक ह्या संवसारांत एका आपल्या पुताक धाडूंक एका स्त्रियेची गरज आसली आनी थंयसर ताका मेळ्ळी भाग्यवंत आमकार मरी. आनी एका स्त्रियेतावन ह्या संवसाराक देव आपल्या पुताक सडवंदार जावन धाडटा आनी ह्या मुखांतर सगळ्या संवसाराक आपूण सडवंदाराक पाठोवंक आपूण तयार आसा म्हणून मोरी दाखयता. आनी थंयसर सगळ्या संवसाराक बरवसो दिवचे खातीर एक बरवसो जावन आमकार मरी आमच्या मुखार रावता. आयच्या सुवार्तेंत जुवां प्रमाणे आमी हांगासर आयकल्ले. जेजूच्या खुर्सा मुळार ताची आवय भाग्यवंत आमकार मरी हेर स्त्रियां सांगाता हजर आसली. हे विशेष घडीत आपणाचो पूत खुर्सार मरता आसतना त्या खुर्साच्या बगलेक ती रावता आनी थंयसर जेजू मरण पावचे पयले आपणाच्या आवयक भाग्यवंत आमकार मरयेक जुवांवच्या हाती दिवन ही तुजी आवय म्हणटा आनी मरयेक हो तुजो पूत अशें आपणाच्या आवयक जेजू जुवांवच्या हातीन दिता आनी मरयेक जुवांवक मरयेच्या हाती दिता.
अशें हे साधन जावन एकलोच पूत आसली एक आवय आसा तर खंडीत जावन पूत मरणाचे घडये पावता तर असले एक आमकां थंयसर अरेंजमेंट योजन घालचे म्हणून आमी चिंतूंक पुरो पूण तितलेंच न्हय मोगाळ भावो भयणीनो मोरी जावन आसा बरवशाची आवय मोरी फकत आपणाची आवय मात्र न्हय आपणाची पाटलावदार केल्ली देवाची खुशी तिच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन जारी करणं खुर्साच्या मरणा पर्यंत थंयसर पाटलावदार केल्ली देखून ही तुजी आवय कशें ती म्हजी आवय जाल्ली जर म्हजो पाटलाव तूं करताय तुजी ती आवय जावन आसा आनी तशेंच मोरयेक तूं म्हजी आवय मात्र न्हय बगार म्हजे पाटलाव करच्या सगळ्या मनशा कुळाची आवय म्हणून थंयसर जेजू आयच्या सुवार्ते मुखांतर आमकां दाखोवन दिता ह्या दोन वाचपात हांव सुवार्तेचे सांगता आनी एक 3 उल्लेख तुमच्या मुखार हांव दवरूंक खुशी व्हरता कशी मोरी बरवशाची आवय जाली पयले जावन सान लुकाची सुवार्ता 2रो अध्याय थंयसर भुरगो जेजू देवाळांत भायर पडच्या विशयांत उल्लेख आसा मोरी जुजे आनी जेजू जेरुजलेमाक फेस्ताक गेल्ली आनी थंय फेस्त जावन पाटी येता आसतना मोरयेन आनी जुजेन चिंतलें हेरां भुरग्यां सांगता जेजू पाटी आयला आसतलो आनी एक दिसाचे पयण तांणी आखेर केल्लें आनी एका दिसाचे पयण केल्ल्या उपरांत भुरगो जेजू पाटी येवना म्हणून मोरयेक कळटा आतांच्या दिसांनी खंडीत जावन आतांच्या आवयो चड पॉझिटिव्ह म्हणले बरी थोडे बडे चिंताप आसा आपणाच्या भुरग्याच्या फाटल्यान सदांच आसचें पूण आमी ल्हान आसतना आमकां कळीत आसा थोडे फावटी आमच्या आवय बापूयक तांची भुरगीं खंयच्या क्लासींत शिकतले म्हणून कळीत नातले म्हळ्यार भुरग्यां सांगता तांकां सुटतली एकामेकाच्या सांगता ती आदर्शिताली सुदारशिताले आनी तशेंच खंयसरी गेल्यार भुरग्यां सांगता पाटी येतली म्हणून चिंताप थंयसर आसले देखून हांगासर मोरयेची जुजेची निर्लक्षणां बगार त्या सामाजीक स्थितीगती कशी आसा ताचे बराबर ती एका दिसाचे पयण करून येता आसतना थंयसर जेजू येवना म्हणून कळटा आनी त्या वेळार मात थंयसर सान लुकाची सुवार्ता 2रो अध्याय 45 वाक्य म्हणटा तो पाटयेनांतले पळोवन ताका सोदीत मोरी आनी जुजे पाटी जेरुजलेमाक गेली भोव अपुरबायेचे वाक्य आपणाचो पूत आपणाच्या सांगाता पाटी येवना म्हणून कळले कुडले तो येतलो ताका कळीत नागी उरल्या भुरग्या सांगत आसतलो म्हणून चिंतनात बगार मोरी देवाच्या पुताच्या सोदण्यार वता आनी थंयसर मेळोन ताच्या उपरांत थंयसर संभाशण कितें जाल्लें आमकां कळीत आसा आनी थंयसर ताका पाटी आपोवन हाडून येतात हें जावन आसा बरवशाची आवय जावन आसा मोरयेचो शेगूण कोण सुकोन पडल्यांत तांच्या सोदनेर मोरयेन वेचे दुसरें घडीत मोरी जावन आसली देवाची साकन सोम्याची साकन म्हणून गब्रियल बडव्यान बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार तिणें उद्गार केल्लो आनी जिणयेच्या हर एका घडये आपणे सोम्याची साकन म्हणून तिणें दाखयलें आनी जेजूच्या परगट जिविता वेळार जेजू बरी खबर परगट करता आसतना ताका विविध नांवांनी थंयसर उलोवंक आपूण सुरू केल्लें तो बेलजेबलाचे मुख्य देवसराचे मुखेली बेलजेबलाच्या नांवान देवसां दंडयता ताची तकली फिरवल्या तो ताका देवसराच्या मुखेल्या सांगता सळावळ आसा अशें विविध रितीचे आरोप तांणी मांडून आसतना मोरी आनी सांगता पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा जेजूचे भाव परत सोदण्यार वेतात थंयसर पाटी आपोवंक न्हय बगार जे कितें मिसांव जेजू आपणाचो पूत करनासा त्या वेळार जेजूक सांगात दिवंक ताचे विशयांत विचार करूंक आनी एका रितीन ताका सहकार दिवंक सपोर्ट दिवंक म्हणले बरी मोरी थंयसर उबी जाता हेच घडीत परत आमी लुकाच्या सुवार्तेंत तशेंच मातेवाच्या सुवार्तेंत आमी वाचता तिसरे पवित्र पुस्तकांत हाच्या विशयांत डायरेक्ट उल्लेख ना तरी आमी खुर्साची वाट करता आसतना चवथे थंयसर ते समासा थंयसर मोरी आपल्या दुखेस्त मायेक भेटता पवित्र पुस्तकांत हे उल्लेख ना तरी हांगासर आयच्या सुवार्तेंत वाचल्या प्रमाणे थंयसर
ती कुर्साची वाट चलोवन थंयसर कालवारी दोंगरा थंयसर पावता आसतना थंयसर मोरी उबी आसा असो अर्थ कुरीस घेवन जेजू चलता आसतना मोरी ताचे सांगाता कुर्साचे पैन करता आनी ह्या वेळार एक आवय जावन थंयसर आपणाचो पूत कुर्सार मरण पावोवंक मुखार सरला ताका फाटी सराशे खंयचेच रितीन प्रभाव घालना वत्तड घालिना कित्याक आपूण सडवणदाराची साकन आपणाचो पूत जेजू क्रिस्त देवाचो पूत ह्या संवसाराची सडवण करूंक आयला आनी बरी खबर परगट करचे आनी सडवण करचे कुर्सा मुखांत म्हणून मोरी समजता आनी ताका साका दिता ताचे सांगाता कुर्साची वाट चलता आनी थंयसर मोरी जेजू कुर्सार मरता आसतना हजर जाता आनी त्या वेळार थंयसर सगळ्या संवसाराक मोरयेक जेजू समर्पिता आनी आम्हा सर्वांक मोरी आपणाची आवय जावन बरवशाची आवय जावन दिता ह्या देवाच्या उतरांत हांव आनी त्या गडितांत हांव कितें लिसांवां आमच्या जिवितांत शिकोवंक आसात मोगाळ बाबा भयणीनो पयले जावन कशें मोरी जेजूच्या सोदण्यार पडली की देवळांत भायर पडल्या वेळार हर एका गदये आमकार मोरी आमच्या सोदण्यार येता आमी सुकोन पडटा गी जायते फावटी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जायते फावटी आमी सुकोन पडटा थोडे फावटी आमकां साक्रमेंत नाकात म्हयन्याक हेपटी घेतल्यार पुरो म्हळ्यार चिंताप येता आसतना थोडे फावटी आमी क्रिस्तांव जावन जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक सुकोन पडल्या वेळार तितले मात्र न्ही आमकां क्रिस्तांवांक आमकांच एक नैतीक जिणी म्हणून आसा आमकां आमचोच म्हणून बेस आसा विविध बेसांक आमकां आपयला आमच्या बेसा प्रमाणे आमी जियोंक सुकोन पडटा आसतना आनी आमच्या जिवितांत नैतीक जिणी जियोंक सुकोन पडटा आसतना थंयसर मोरी हजर आसा म्हजो पूत म्हजी धूव कशें सुकोन पडली म्हणून मोरये खंत उसारता आमच्या सोदण्यार ती येता देखून आमच्या जिणयेचे हर एका गडये एक उगडास दवरया आमी कश्टांत आसतना सुकोन पडले वेळार मोरी थंयसर हजर आसा आनी आमकां सहकार दिता आमकां कुमो करता दुसरें जावन मोगाळ भावा भयणीनो थंयसर दुसऱ्या सुवार्थेच्या उल्लेखांत हांवें सांगले प्रमाणे आमी क्रिस्तांव जावन ह्या संवसारार बरी खबर परगट करूंक आसा आमचे हर एकल्याचे मिसांव कित्याक म्हळ्यार आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां आनी हे मिसांव करता आसतना थोडे फावटी आमकां सहकार मेळना थोडे फावटी याजक जावन थोडे फावटी आमकांय सहकार मेळना म्हणून बघता हांगासर जायती धार्मीक भयणी आसा सहकार मेळना म्हणून बघता तशेंच फिरगजेंत वाड्यांत वा कुटुंबांत एक क्रिस्तांव जावन क्रिस्तांव मावुरल्या थंयसर घट्ट दामून सांगतना क्रिस्तांव मावुरल्या म्हज्या समुदायांत म्हज्या घरांत म्हज्या वाड्यांत म्हज्या फिरगजेंत थंयसर रुतां करूंक हांव एक मुखेली जावन प्रयत्न करतना सहकार मेळनातले वेळारी थंयसर मोरी आसा जेजूच्या परगट जिविता वेळार मोरयेन तिका सहकार दिलो ताका प्रोत्साह दिलो प्रेरण दिल्या तशेंच आमच्याय जिवितांत मोरी सदांच हजर आसा देखून ह्या संवसारांत थोडे फावटी आमकां हेर आमचे भाऊ भयणी आमकां सहकार प्रोत्साह दिवंक सुकोन पडटी तरी मोरी केदींच सुकोन पडची ना कित्याक आपल्या पुताक तिणें सहकार दिलो तशेंच आमकांय सहकार दिता तिसरें जावन जेजूच्या भोव कश्टांच्या वेळार त्या जिणयेच्या पैनांत कुर्साच्या वाटेर मोरी सांगात दिता आनी जेजू कुर्सार मरता आसतना थंयसर सांगात दिता वर्ते लिसांव खंडीत जावन आम्हा सर्वांक आमकां हर एकल्याक एक न्हय एक कश्ट आसातच आमी चिंतचे थोडे फावटी म्हाका मात्र कश्ट कित्याक इल्ले गुंडायेन चिंतून पळयल्यार एकामेका सांगाता इल्ले सळावळ्यान उलयल्यार आमकां आयकोनचे कान आसत जाल्यार ह्या संवसारांत अश्यो हर एक भाव आनी भयण एक न्हय एका रितीन कश्ट जाता देखून आमी मागणें करता विविध पुणशताक भेट करता आंगवण घालता नोवेन करता त्या सवां खातीर आमी मागता कित्याक म्हळ्यार आमकां गरज आसा जायते कश्ट आमच्या जिवितांत आसात जावं पुरो आमची पिडा शिडा जावं पुरो थोडे फावटी कुटुंबा जिवितांत आमच्या बेसा प्रमाणे जियेत आसतना पती पत्नी मदें मोग आनी सहकार ना थोडे फावटी आमची भुरगीं वाडल्ली भुरगीं जावं पुरो वा ल्हान भुरगीं जावं पुरो आमी सांगले आयकनातले वेळार वा एक कुटुंब जावन आमी खंयची योजना फळाबरीत जायनातले वेळार तशेंच आमी याजक वा धार्मीक भाऊ भयणी आमचे कितें
योजना आसात की ते वावर पवित्र सभेन आमच्या तर्फेन दिला ते फळां बरीत जायनातल्या वेळार आनी ह्या खातीर टिका वा दुरसोणे आयकोंक मेळटा आसतना खंडीत जावन आमकां हे भोव कश्टांचे म्हणून बघता हो आमचो जिणेचो खुरीस म्हणून बघता. खरेंच जर आमी जेजूचे फाटलावदार हेच जावन आसात आमचे जिणेचे ल्हान ल्हान खुरीस खंडीत जावन जेजू बरी रोकाडाचो खुरीस आमच्या खांद्यार कोणी दिवचे नात. पूण असले कश्टांचे ल्हान ल्हान खुरीस आमचे सांगाता आमच्या जिवितान आसता आसतना आमच्या सांगाता कोण आसा? तीस भाग्यवंत आमकार मरी आपल्या पुताक साक दिलो. कित्याक म्हळ्यार पुताचे मिसांव कितें म्हणून कळीत असले, आपणाचे मिसांव कितें म्हणून मोरये कळीत असले, तशेंच ह्या संवसारार जल्मल्ल्या आनी जियोनच्या आमच्या हर एकल्याचे आनी प्रत्येक जावन पवित्र स्नान घेतले आमच्या हर एकल्याचे आनी जेजूचो फाटलावदार जावन ह्या संवसारात जियोनच्या आमच्या हर एकल्याचे मिसांव कितें म्हणून आमकार मोरयेक कळीत आसा. आनी देखून ह्या पयनारी ह्या कश्टांच्या पयना वेळार मोरी आमच्या सांगात आसा आनी आमकां साका दिता, तिचे बोळ आनी खुरपा दिता आनी प्रत्येक जावन तिचे लागीं आमी मागता आसतना तिच्या पुता जेजू लागीं मागोवन गरजाची खुरपा आदार आमकां सदांच फावो करता. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, मोरी जावन आसा बरवसाचे नेकेत्र. तिच्या मानता काल आमी जियेत आसतना मोरी खरेंच जिणेचे हर एका घडये आमचे मिसांव करता आसतना आमची क्रिस्त जिणी जियेत आसतना कश्टांत आसता आसतना हर एका घडये आमचे सांगाता आसा म्हणून तो दृढ भावार्थ हांगासर जमो जाल्यार आमच्या हर एकल्याचो जावं दी. असल्या दृढ भावार्थांत सदांच जियोंक तिचो पूत जेजू क्रिस्त हांगासर जमो जाल्ल्या आमकां हर एकल्याक कृपा आनी आदार दिव म्हणून आमी मागया. सर आमी उबे रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सर पदवेदरा बापाक सर्गांनी तुमच्या रस्त्याक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी संभाळलो आमकां मरेता जल्मलो पोंस ताका सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी केपिलो तो मेले मदो देवलो तिसऱ्या दिसा तो जिवान जालो सर्गार सरलो सर पदवेदार देव बाबाच्या उजव्याक बसला तेंकां जिवानी वेल्ल्यांची मुन्सूल करतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पळय सभे भक्तांचो एककार पातकांच्या भोगसणे कुडीचे जिवानपण ससण्याचे जिवीत आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, देव आम्हा सर्वांचो मोगाळ बाप. आमी सर्व ताची भुरगीं जावन आसाव. ताच्या पुता जेजूचे आवयक मोरयेक आम्हा सर्वांची शरोतीन आनी पात्रोन कंदिल्ल्या खातीर अर्घ्यां दिता आसतना आमच्या काळज जमनांत जायते प्रार्थना आनी गरजो आसात ते सर व्हडा भावार्थान आतां देवा समोर आमी उबारया. तुमची जाप. बापा आमचे मागणे आयक. मागया आमी पवित्र सभेच्या मुखेल्यां पसत. सर पदवेदार बापा, तुझ्या पुता जेजूचो भरवसाचो संदेश संवसाराक पसारूंक विंचलेल्या पापा फ्रांसीस, सर बिस्पांक, याजक आनी धर्मिकांक राख आनी सांबाळ. मरयेन तुझ्या पुताचे उतार काळजान जागोवन जियेल्ले बरी ताणी तुझ्या उतराच्या उर्बेन वाडूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. मागीर आमी कार्मेलीत धार्मीक भावा भयणी पसत. बापा, मागता आमी संवसारभर मागणे ध्यानाचे जिणयेक समर्पित आसच्या सर कार्मेलीत भावा भयणींनी मोरयेक आदर्श जावन घेतना निस्कळ, विधेय आनी दुबळीकाय तशेंच मेगलेपणाचे जिवी जियोंक तांकां आत्म्याचे बोळ लाभय म्हूण मागता. मागीर आमी सेक्युलर कार्मेलीत भाव भयणी पसत. बापा, ध्यान आनी वर्सवाची जिणी
आपल्या कुटुंबा जिवितान पाळच्या सेक्युलर कार्मेलितांनी पवित्रपणाचे जिवीत जियोंक उर्बा दाखयतना तांकां आनी तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सांबाळ. तुजी राखण आनी बेसांव दिवंक उखल्लेलो हात सदां तांचेर आसो म्हूण मागता हांव. माग्या सर आमच्या दानी आनी हितचिंतका पसत बापा पवित्र सभा बांदून हाडच्या कामान आनी तुजे सेवेक जिवी समर्पित केल्ल्यांक सदांच आदार दिवन सांबाळच्या. सर आमच्या उदार मनाच्या भावा भयणीक तुझे कृपेचे बेसांव लाभय. तांच्या उदार मनाक दडत्या वांट्यान बरेंच पाटी दी आनी अशें तांचे जिवीत दादोसकायेचें कर म्हण मागता. मागया आमी कार्मेलमायेच्या फेस्ताक जमल्या आमा समेस्ता पसत. बापा कार्मेलमायेक आज मान पाटयतना आनी तिची बेंती नेसतना तिचो खऱ्यान आमी मोग करूंक आनी तिचे बरी आमी जेजूचो फाटलाव करूंक शिकय. तिचे ससाई खाल आमची कुटुंबां एका मनाची आनी एका काळजाची जावन वाडोव म्हूण मागता. एक घडीभर मावून रावून आमच्या सर वैयक्तीक गरजा खातीर आमी मागया. तशेंच आमचे लागीं कोणें मागोवंक आसला तांच्यो गरजो आतां देवा समोर आमी दवरया. मोगळा सर्गींच्या बापा आमी सर जावन आसा तुजी भुरगीं. तुज्या वेल्या विश्वासान आमचे काळजाचे अत्रेग आमची प्रार्थना मागणी तुजे समोर आमी उबारल्यान. तशेंच आमचे वैयक्तीक गरजो जे कोणें आमचे लागीं मागणी आसला तांच्या सर्वांच्यो गरजो तुजे समोर आयच्या दिसा आमी हांगासर दवरल्यान. दयेन तूं मानून घे. तुजे कुशे प्रमाणे ती तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणी काडिल्लांनी पट्टी वेचे थंयसर पुशवाक वाडो घेवन.
भावा भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकानी महिमेक आमच्यानी आपले सुच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव पवित्र बापा, भाग्यवंत आमकां मरेचे ससय सौकडास काडून भक्तीन येवकांनी आमी तुका भेटयता. तुजे सेवेंत आमचो मोग तुज्या मोगा सारको जावच्या, तुजे सोडवण्याच्या कामांत आमकां चड लक्षल्यान एकवटाय. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सोतय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. कार्मेल माय भाग्यवंत आमकां मरयेक आज आमी मान करता. साल्वासावाच्या वावरांत ती क्रिस्त संगी भागीदार जाता आनी ताचे पवित्र सभे संगी पुतांक आनी दुवांक उजवाडा काडून ताका संपूर्ण मोगाचे वाटें समकोंक उलो दिता. तिच्या वर्दीच्या नेस्तां नेसयलेल्या आमकां आपली मोगाळ भुरगीं म्हूण स्विकार करता आनी शांतीपणाचे वाटें समकतान आमकां सांबाळून व्हरता. तिच्या काळजा सारकें सदां तुजो शब्द आमी काळजांत आठोव करच्या, आमच्या भावा भयणी मोग करच्या आनी तांकां तुज्या पुता थंय व्हरच्या. ती आपल्या सारक्यान आमकां संवसारा मुखार दवरता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोदळ बारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंतितान अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्या एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स,
नव्या आनी ससनी कराराचे हे रगत फातकांच्या बोक्सने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bahwarta sugut pergatuyan बापा आमचे सडवणे पसो तुझ्या पुतां सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुनः जीवनपणासो आनी सर्गा सज्ञासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजे इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सत्नीक दान तूं आमकां करूं अशें देवाचे मेळ बो बगेवंत आमकां मरयेच्या ज्या बगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी सक्सेंच्या प्रत्येक जावन आज आमी फेस्करच्या कार्मेल माय थंय आनी तुमी भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या भलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून मागता. तुज्या सकरा लिओमच्या बगेवन बापाच्या जेरल्डमच्या गोळी येवपाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोळी आनी म्हणयारे बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक बावरतांत आनी प्रिती मोगान तेर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणबळ्या बापा संवसारान शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी प्रत्येक तरान आमच्या दानी कोणांगसर तांणी दान दिल्ली ती मरून पावल्यान आनी कुटुंबादारां जाल ते ह्या जगाचे हांव बापाय आसात ती मरून गेल्यात तांकां तुज्या राजान घे. हे आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवून गावुया. तुझे नाव पवित्र
सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवा दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सवळा कांतांतली वाचय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपेली आमी स सुभागी म्हाका फोना पूण शेवत्रांनी म्हाका भलेकी मेळटली प्रितीच्या भयणी भावानो हो पवित्र वेळ जेजू आमच्या काळजांत येता आनी आमी भावार्थान ताका सविया हांव उलो करता वॉलंटियर्सांनी मुखार येवचे आनी ह्या जाकांक ताच्या सुवातेक आपण व्हरची
उबे रावया. प्रार्थूया. सर्वेस बरा देवा, तुझ्या पुताच्या कुडयाने रक्ता वरवीं आमकां पोशण लाभलां. तुझ्या मोगाचे सकत आमकां घट करू आनी भाग्यवंत आमकां मरेचे सेवेक समर्पीत जाल्ल्या आमी विश्वासपणे तिचे देखी सोड आनी चड पाटलाव करूंक ती आमकां आदार दी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. कार्मेल माई, तुजो आज उगडास करता. व्हडपण तुजे नियाळता. तुजे सवे तुका विंचलेल्या देवाक अर्गां स्तुती भेटयता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आज कार्मेल फेस्ताचो दबाजो 3 दीस हांगासर रेतीर करून आमी ह्या फेस्ताक व्हड तयारी केल्ली आसा. कार्मेल मायाच्या फेस्ताक वांटेली जावंक आयिल्ल्या सर कुंदपूर बाराड्याच्या याजक बापानो, धर्मीक भाव भयणीनो, कोटेश्वरच्या फिरगस घरानो, पयसतावन आयिल्ल्या कार्मेलीत याजक बापानो, ब्रदर्सानो, कार्मेलीत सेक्युलर भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक आजीर आशिल्ल्या तुमकां कार्मेल मायाचे दबाजीक फेस्त हांव मागतां. कार्मेल मायाची बेसांवां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर पडो म्हूण म्हजें मागणें जावन आसा. आमच्या पात्रांवाचें फेस्त आमी संभ्रमता आसतना आमच्या आपोवन एक फाळो दिवन आयिल्ल्यांचो उपकार आठोवंक हांव कार्मेल आश्रमाचो वडील तुमच्या मुखार उबो आसा. आयचे प्रधान याजक बाप स्टीवन डिसोजा, उडपी दिएसचे नवे चान्सलर ते, आज हांगासर आमकां बरो शर्माव दिला. मोरी बोरवेशाचे नेकेत्र मोरी आमच्या जिवितांत कितें काम करता, मोरीन केल्लो पात्र आनी आमकां मोरी एक देख जावन आसा हाच्या विशयान बरी शिकोवन ताणें दिल्ली आसा. हांव हांगा हाजीर आशिल्ल्या सर याजका नांवान आनी तुमच्या नांवान ताका देव बरें करूं म्हणटा. बाप स्टीवन डिसोजान इगर्ज रितीन उसले शिकप ताणें जोडलां. तशेंच सांजो सेमिनरींत प्रोफेसर जावन ताणें वावर केल्लो. आयले वार बेंगलोरांत कॅनन लॉंत उसले शिकप ताणें जोडलां. तो पयले फावटी कार्मेल आश्रमाक तो हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटयलां. गणगणीत उतरांनी आमकां ताणें आमकां देवाचें उतर ताणें आमकां दिलां. हांव पद याजकाक मुखार आपयतां. हांगासर आमच्या कार्मेल आश्रमाचो याजक बाप जो तावरो ताका शॉल घालून मान करतलो. ताच्या उपरांत आमचो याजक जॉन सिक्वेरा ताका फुलांचो तुरो दितलो. बापू ऑलबीन मुखार येवचे. बाप जोतावर थंयच रावचे. बाप जोतावर थंयच रावचे मुखार. आज कार्मेलीत वर्देक
व्हड संतोषाची खबर आमचो कार्मेल आश्रमाचो याजक बाप जो तावरो उडपी दियोसेसीचो एपिस्कोपल विकार फॉर रिलिजियस तो चुनाव जाला ताका हांगासर आमी मान करता मुखार आपयता आमचो चान्सेलर स्टीवन डिसोजान ताका शॉल घालून मान करचें तशेंच फुलांचो तुरो दिता बाप रेजिनाल्ड. आमच्या कार्मेलमाच्या फेस्ताक वांटले जावंक आयिल्ल्या आमचो कुंदापर वराडेचो विगार बाप पाऊल रेगो कुंदापूरचो विगार तशेंच आल्बर्ट क्रास्ता पियूस नगरचो विगार बाप एडविन डिसोजा ताल्लूरचो विगार बाप फ्रांसिस कर्नेलियो पडुकोनेचो विगार बाप रोजारियो त्रासचो विगार डॉन बस्कोतान बाप मॅक्सिम आनी बेळवेचो विगार बाप अनिल कर्नेलियो आनी तशेंच फादर रेजिनाल्ड पिंटो संपादाचो डिरेक्टर तो हांगासर आयिल्लो आसा. तशेंच आमचो मोगदन आयिल्ल्या कार्मेलीत याजक आसात आशदीपा मडेन तेर्तावन आयिल्लो फादर जेरी सुपिरियर तशेंच फादर प्रितेश क्रास्ता आनी सेंट जोझफ मॉनेस्ट्रीचो सुपिरियर बाप मेल्विन डिकुन्ना तशेंच थंयसर थियोलॉजीचो डिरेक्टर बाप दी फर्नांडीस तांच्या संगता आयिल्ले आमचे 8 जण ब्रदर्स आसात हांगासर आमकां हांगासर बरे मागणे करूंक तांणी आदार दिला. ह्या सर्वांक तशेंच हांगासर हाजीर आशिल्ल्या धर्मीक भयणांकी आनी भावांकी हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच नामाण बाळक पत्राचो डिरेक्टर बाप आयवानी आमच्या संगत आसा ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां फुलां पाकळी दिवन फेस्ताक कुमक केल्ल्या दानीक हितचिंतकाक पयसतान आनी लागशिल्ल्यान आशिल्ल्या सर दानीक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 3 दिसांनी आमच्या कार्मेल सभेच्या तशेंच बाळूजीच्या भक्तिकांचो पावस पडलो जाल्यारय तुमी ध्यानात्मक रितीन तो वांटो घेतला. ह्या फावटी आमी ध्यानात्मक रितीर केल्ली मागण्याची रितीर आमचो कार्मेलीत बाप विल्फ्रेड रोड्रिगस येवन तांणी बरी रितीर आमकां दिल्या. जायते फावटी हांगासर कॅरिझमॅटीक रितीर चलताली. ह्या फावटी आमी फेस्ता थाराय जावन ध्यानात्मक रितीर दवरली. सगळ्यांक चे फिडबॅका प्रमाणे ती रितीर बरी जाल्या म्हूण कळ्ळें. तुमी वांटो घेतला तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. माधुर गायनाद्वारी ह्या भक्तींत वावरतांत भाग घेवंक आदार दिल्ल्या कार्मेल कॉयर पंगडाक तांकां तरबेती दिल्ल्या तशेंच गायन चूज केल्ल्या बाप ऑल्विन कार्मेलीत तशेंच तरबेती दिल्ल्या फेलिक्स डिसोजा पियूस नगर आनी ह्या सर पंगडाक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. कार्मेल आश्रमाचे याजक बाप जोझफ सिरिल आमी मोगान जस्सी सिद्धाकटे ताका म्हणटा हांव जायती मेहनत ताणें घेतल्या. बॅनर करूंक मिडिया डिजायनींग तशेंच आयची लितुर्जी सगळी ताणेंच तयार केल्या. ताकाय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना बाप जो तावरो हांगासर 3 दिसांच्या रेतीरे वेळार कुमसाराक बसून ताणें आदार दिला. तशेंच बाप जॉन सिक्वेरा आमकां मिसाक रेतीरे वेळार आदार दिवन हांगासर थंय टेबल अरेंज करूंक तो थंयसर गेला. ताकाय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाप ऑल्वी सिकेर आमकां हांगासर गायनाक जोगती कांतारां चूज करून तशेंच आमकां हांगासर हॉस्पिटॅलिटी म्हणटा आमी बरें कर हांगासर याजकांक आनी धर्मभयणाक आदार दिला. ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाप जॉसी रोड्रिगस जायतो पाठिंबो ते आमकां दिताय तो आमी ताका आभारी जावन आसा. तशेंच आमचे सेक्युलर कार्मेलीत प्रेसिडेंट रोशनी ताच्या संगता
तांचे सांदे आसात तांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव विसरूंक नजो संत एंटनी कोटेश्वर फिरगस घरां हांवें एक मॅसेज धाडल्या पुरो. आमची फिरगस घरां हांगासर आदार दिवंक पावतात. जावं नितळ करचें, चेरां मांडचें, डेकोरेशन करचें, जावं सर आमच्या दांतोनीच्या कोटेश्वर फिरगस घरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर आमचे आल्तार सोबयिल्ल्या आमच्या सेंट एंटनी सिनियर होम सिस्टर आनी सिस्टर बिता तांचोय हांव काळजांतल्यान उपकार आठयतां. आमची ICM तरणाटीं आसात, व्हेरी एनर्जेटीक. तांकां सांगलें हांवें हांगासर बेंतीन मांडूंक आसा, कुमकारां तयार करूंक आसात आनी जायत म्हळ्यार आनी आमची तरणाटीं हांगासर आसात. तांकांय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या हांगासर आल्ताराचे डेकोरेशन्स, सावंड सिस्टम आनी थंय भायर ते कार्मेल ग्रोटो तो बरो सुरंगार आयला. सेंट एंटनी डेकोरेटर्स कुंदापूर असो मालाक रोणी बरेटो ताकाय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच याजकाक आनी धर्मीक भाव भयणीक जेवणाची वेळावरी करूंक रोनाल्ड रॉड्रिगस वैशाली केटरस ताकाय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकां मीस जाल्या उपरांत हांगासर पब्स आनी माल्टाची ताणें वदक्षण दिलां ताकाय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. 3 दिसाच्या रेतीरेंत ब्रेड स्पॉन्सर दिल्ले आसात उल्हास आनी फ्लेवी डिसोजा सातवाडी, तांकांय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ताची कांताराची कट्टेल प्रायोजक लिटल स्टार इव्हेंट पियूस नगर समालाक फेलिक्स डिसोजाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार बावुरतां आयचे लायव्ह हांगासर चलता आमोरीस चॅनल तसो मालाक मेल्विन रॉड्रिगस आनी तशेंच हांगासर 3 दिसाच्या रेतीरेक विडियोग्राफी केल्या ताकाय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो जननुडीचो हांगासर डिरेक्टर आसा बर्नार्ड डिकॉस्टा. आमी ताका एक सांगल्यार पुरो तो हांगासर पावता आनी हांगासर तो आयिल्लो आसा ताकाय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सगळ्या रितीन ह्या कार्मेल आश्रमाक आदार दिवचे आसात. थियोदर डिमेल्लो उपाध्यक्ष, इलेक्ट्रीक कितेंय काम आसलें जाल्यार तो हांगासर पावता ताकाय. तशेंच एडवर्ड कास्तेलिनो बाळक जेजूचो गुरकार, पॅट्रिक डिमेल्लो, जोझफ डिमेल्लो, विजय बरेटो, उल्हास फर्नांडीस किचनाक आमकां आदार दिता. रेश्मा डिसोजा तशेंच फिलोमिना फर्नांडीस स्टॉल थंयसर पळयता. गीता रास्किना तशेंच हांगासर मानाच्यो वात्यो डिजायन करता लिना डिमेल्लो आनी डिलिशा डिमेल्लो आनी म्युजिकाक आमकां सदांच आदार दितात फेलिक्स, प्रमिळा, स्टीवन आनी ऑलिंपिया लाजरस आनी इन्विटेशन दिवंक आदार दितात एंटनी कुंदापूर तशेंच स्टीवन लुईस गांगुळी तांकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या संतोशान वांटो घेवंक तुमी आयल्यात. एक तुमकां कळोवनी भायर कार्मेल मायचो ग्रोट तांणी बरें करून सुरंगार आयला. तुमकां थंयसर स्टॉलाक वचून वातयो घेवंक अवकाश आसा. थंयसर बरें करून मागात तुमचे पासत तुमच्या कुटुंबादारां पासत. आज मिसाच्या पयलें ह्या फावटी आमी इल्लेशें बरें इंट्रोड्यूस केल्लें मागणें. कार्मेलीत आमी मागण्याची मनीस. मागणें कशें जालें? बरें जालें. आमची कार्मेलीत सेक्युलर आसात. कशें आमी याजक हांगासर मागता आसतना आमची सेक्युलरिटी घरांत मागतात. तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण हांव दितां हांगासर कार्मेलीत सेक्युलर मेळाक तुमी जॉयन जायात. तुमी मागण्याची मनशां जातल्यात. तुमी भायर वता आसतना नॉट फर्स्ट सेकंड थर्ड डोरांतल्यान उजव्याक आनी दाव्याक तुमी भायर वता आसतना तुमकां थंयसर पब्स आनी माल्ट मेळटले. थंयसर तुमी घेवचें. कोणाचें नांव विचारलां जाल्यार म्हाका बक्षिया. सर्वांक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सुमेस्तांक कार्मेल मायेच्या आशिर्वादान भरलेलें भागी फेस्त मागता. कार्मेल माय आमची जिणे शारांतीन
आमचे जिणे पयना सांगात दिवं आनी जेजू शशी आमकां फावो म्हूण मागता सगल्यांक बरें फेस्त हांव मागतां. आतां हांव मुखार आपयतां आयचो प्रधान याजक 5,000 वयर दिल्ल्या आमच्या दानीक तांणी मान करूंक. नांव आपयता आसतना मुखार येवचें. $10,000 दिल्ले संतोष मार्टिस कोटेश्वर, संतोष मार्टिस आनी एलिझाबेथ मार्टिस. रिकी एंड एलिटा डी अल्मेडा गंगोली 10,000. लिनेट विलियम डिसोजा 10,010 rupees. Navin Salins Tallur 10,000 rupees. Savita Meneges Tallur 10,000 rupees. Philip De Costa Basrur 10,000 rupees. $5,000 दिल्यांक. Juliet Olympian Lazarus 5,500 rupees. Kota. Lawrence Pasanna Tallur 5,000. Rosario Carvalho Kundapur 5,000. Lily Fernandez Pius Nagar 5,000. Wilfred Meneges Pius Nagar 5,000. Nelly Almeida Kundapur 5,000. Philomena Crasta Kundapur 5,000. Joseph Shoba de Silva Koteshwar 5,000. Dr. Sony De Costa Kundapur 5,000. Violet Barreto Muscat 5,000. Ravina Di Mello Pius Nagar 5,000. तशेंच हांगासर पडूल नांवां आपयतना मागीर थंयसर दिल्ले मुर्दम तांणी मुखार येवचें. नांव आपयतले मुखार येवचें. वलेरियन लिना डिमेल्लो 2,500. Jessica Denica Barreto 500. Samuel Shika Luis 500. Dolphy Barreto Basrur 500. Kiran Barreto and family Angali 500. Vinita Mendonson Tallur 500. James Barreto and Kutam Koteshwar 1,000. आणि कोणाची नांवां हांगासर आपयतना तुमी नातली तांणी मुखार येवचें आनी मनाच्यो वातयो तुमी घेवच्यो. हांगासर वातयो दिल्ल्या उपरांत आमी दबाजीक आशिर्वाद आसतले. दबाजीक आशिर्वादा उपरांत नोवेना उपरांत बेंतिनेचेर आशिर्वाद आसतलो. त्या देखून सर तरणाट्यांनी बेंतीन घेवन थंयसर मुखार तयार जावचें. हांव उलो मारता सर याजकांक धर्मेक भाव भयणांनी थंयसर मीस जाल्या उपरांत याजकांच्या रेफेक्टीक थंयसर वेचें. कार्मेल आश्रमाचो वडील फादर प्रवीण पिंटोन आमकां सगळ्यांक बरें फेस्त मागलां. देव बरें करूं म्हणा. ताका हांगासरच्या आमच्या वारड्या बैल्या सौर याजकांच्या नांवान फादर प्रवीणाकी देव बरें करूं आनी बरें फेस्त 4 ताळयां सोवे. तांकां तशेंच ह्या कार्मेल आश्रमांत सेवा दिवच्या फादर जोशी गेले त्या हप्त्यान आमकां रितीर आशिल्ले याजकांक कुंदापूर येवन ताणें हर एक दिसायान मीस भेटयलां. ताका तशेंच फादर ज्योतावरो तांकां उल्हास पटयता. आमच्या उडपी देशीच्या एपिस्कोपल विकार जावन देवान तांकां विसून काडलां. आमच्या गोवळी बापा मरिफात फादर जो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. ताणें सांगलां म्हाका DSAची मिटींग आसतना म्हाका आपूण व्हर म्हूण सांगून आपूण व्हरचें बाग म्हजें जावन आसतलें.
तशेंच फादर ऑलोन सिक्वेरा, फादर जॉन सिक्वेरा, फादर जॉसी रोड्रिगस तांकां सगळ्यांक आनी कार्मेल मेळाच्या सर याजक भावांक हांगासर आसल्यांक तांकांय बरें फेस्त मागता, तांकांय चार थाळयो दिवया. आज हांगासर मरी माय बरोवशाचे नेकेत्र म्हणलो विशय घेवन फादर स्टिवनान आमकां बरो संदेश दिला. आमी हर एकलीं बरोवशाची नेकेत्रां जावन मोळबाच्या नेकेत्रां बरी आमी परजळोवंक तीस कार्मेल सायबीण आम्हा समेस्तांक फावो करून दी आनी आमचे बस जेजू लागीं विनंती करून दी आनी तेचें रक्षण बेंतीन घालचे मरिफात आमकां सगळ्यांक मेळोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावं. बोवा परबेन मस्तू दान हांगासर आयल्यात, दान दिलां मस्तू रेतीर गेल्ली 3 दीस आनी 12 जाणां तुमी रेतीरेक आयल्यात आनी आज परत ह्या फेस्ताक आयल्यात. तुमकां सगळ्यांक म्हजें अभिनंदन आनी देवाचीं बेसांवां तुमचेर मागता. उबे रावया. संभ्रमीक आशिर्वाद गांव तकली बागोवन रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोवे आसो. बापान आपल्या पुताची आवय जावन मोरयेक विंचून काडली, तो तुमकांय तिजे विश्वासी भुरगीं करूं. देव पुतो मोरयेतां जल्मलो आनी तिका खाल जालो. ताणी केल्ले परी तुमी तिचो मोग करच्याक तुमकां तो करपा लाभो. पवित्र आत्मो तिचेर फांकलो आनी शब्द सवें तिका फळादीक केली. तुमकांय तो ताचे दैवीक सक्तेन बरो. सोम्या जो कोण भक्तीपणान कार्मेल मायेचे नेसोन नेसला, तो तिच्या शेगुणाचो पाटलाव करून दी आनी तिचो निरंतर सांगात भोगूंक पावोवन दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आनी सोद पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद देवो तुमचे देवानी सदां तुमचे सोवे आसो. ओसोनया क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओळख. कार्मेल मायेचे नवेन म्हज्या सांगाता तुमी म्हणचे, हे भगवंती मोरये, कार्मेल राणये, आमचे आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हड पातयेन तुजी बेंतीन केल्ल्या सर्वांक कश्ट आनवारांतले वायट विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे, सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विस्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. आतां बेंतिनेचेर आशिर्वाद थंयसर बेंतिने घेवन वॉलंटियर्स मुखार वेतले आनी तुमकां बसयल्या कडेच ते बेंतीन मागीर तुमकां दितले. सर्व संपूर्ण आणि पवित्र जाल्ल्या देवा, पवित्र सण पुन्हा जन्मला हर एकल्याक तूं संपूर्ण आणि पवित्र जावंक आपयताय. आज कार्मेल मायेच्या दबाच्या दिसा तिणे तिचे संगतपण तशे आदाराची कुणा कशी दिल्ली ही बेंतीन आशिर्वादीत कर. जो कोण मरयेक आपणाची बद्धता दाखोवन ही बेंतीन नेसता ताका कार्मेल मायेचे ससाय मेळो. तिचे विनंतीन खोट्या दुस्मनांतले बचाव जावन मरण पर्यंत कृपेन थीर रावो. बेंती नेसचे सांगता तांचे जिवीत मरयेच्या शेगुणांनी नेटयलेले जावं आनी अशें संवसारी पयण अखेर करून एक दीस आमच्या माये संगी तुज्या निवासान तुका रूप बघून तांकां फावो कर. ते आमी तुज्या पुता जेजूचे नावे मागता. आमेन.
याजकांनी नुसतं की आम्ही सक्रिस्तींत आम्ही काडटले. राणी कार्मेलाची राणी कार्मेलाची कठीण आज्ञाची शारोती निराधाराची राणी कार्मेलाची राणी कार्मेलाची कठीण आज्ञाची शारोती निराधाराची संसाराच्या वंदवण्या पाठ करू संसाराच्या बोलवण्या झुजून जिंको गर्वाचे नेसन खपोणी बघून राणी तुझे देखील सदा आम्ही जिये शिकय तू शिकय आमकां जेजूची शिसा जावन शिकय तू शिकय आमकां जेजूची शिसा जावन कितले सोबीत राणी कार्मेलाची मोगाकेन गुपी तुंगे राणी कार्मेलाची तू सियोनाची कठीण आज्ञाची शारोती निराधाराची जिविताच्यो सलवण्यो धैर्यान भरून कष्ट नष्टा वेळी तुका चिडकून रावो दुर्भावी चिंता सगळी परवशान बदलून राणी तुझे मांद्रान सदा मोगांची ये शिकय तू शिकय आमकां जेजूची शिसा जावन शिकय तू शिकय आमकां जेजूची शिसा जावन कितली सोबीत राणी कार्मेलाची मोगाकेन गुपी तुंगे राणी कार्मेलाची तू सियोनाची कठीण आज्ञाची शारोती निराधाराची आवाज बाबाचे पुताचे हांगासर हांव विसरलो थोड्यांक मान करूंक हांव नांव आपयतलें आनी मुखार येवचें थियोडोर डिमेल्लो आमचो वायस प्रेसिडेंट आनी मुखार येवन मानाची वाती घेवच्यो. एडवर्ड गुरकार बाळक जेजुवाडो, रोशनी डिसिल्वा OCDS प्रेसिडेंट, सिस्टर अविता सुपिरियर सेंट एंटनी सिनियर होम, स्टीवन लुईस, रेश्मा डिसोजा आमचे कुजनान वावरकरची, फिलोमिना फेर्नांडीस, फेलिक्स डिसोजा कॉयर, प्रमिला रॉड्रिगस, जुलियट ओलिंपन लाझरस, डेविड सिक्वेरा बंटिंग स्पॉन्सर केला, जोसेफ डिमेल्लो वॉलंटियर, पॅट्रिक डिमेल्लो वॉलंटियर, उल्हास फर्नांडीस वॉलंटियर, फ्रेड डिसिल्वा, एंटनी अल्मेडा कुंदापूर, विजय बरेटो, रोनाल्ड रॉड्रिगस वैशाली केटरस, रोनाल्ड बरेटो सेंट एंटनी एरेंजस, मेल्विन रॉड्रिगस अमोरिस चैनल, बर्नर्ड डिकोस्टा मीडिया पब्लिसिटी. देव बरें करूं.
लाभय माये आमकां मागण्यांत तीर आसा